आमदाने डॅम हा पळय तेजे गेट रिपेर आसा पळय न्ही इज एन सॉर्ट ऑफ बॅलन्स रिजर्वर म्हणटा बॅलन्सिंग रिजर्वर म्हणजे आमी साळांतल्यान उदक वयर घेतात आनी तें उदक थंय स्टोर जातात आनी तें मागीर अस्नोड्या आनी आमच्या हांगसर पर्वरी म्हणजे ग्रीन पार्का कडेन ते पावयतात कळ्ळें ना आतां ती रिपेर करपाक घेतली की जालें उदक बऱ्या वर्सां पयलींची गेट ती आनी त्या गेटी भितर ती नाद दुरुस्त जाली आनी म्हणून ताजें टोटली रिपेर करपाक घेतिल्लें आसा आतां आमी ते 2 फेजी रिपेर केले म्हणजे 30 जुलय पर्यंत नॉर्मली काम सोंपपाक जाय 2 फेज म्हणजे कितें पयलीं कितें जातालें सिंगल गेट आशिल्ली आनी ती सिंगल गेट आशिल्ल्या कारणान ते कितेंय करपाक जालें जर जाय जाल्यार सगळें उदक फ्लो आवट जातालें आतां डबल गेटींग करतात डबल गेटींग म्हटल्यार त्या मुळे जातलें कितें एक गेट जेन्ना आमकां रिपेर करपाक जाय मेन गेट आसता ती आनी भायली गेट जी आसता ती बंद करून दितली कळ्ळें किंवा ताजे भितरली गेट आसता अशे पद्दतीन हें केल्लें आसा म्हणजे वेवस्था केल्ली आसा आनी सादारण अशें 30 जुलय पर्यंत सोंपतलें आनी त्या शिवाय उदक साठवना न्हू तितून नाही साठवून काम जावपाक जाय न्ही तें इट इज एट ऑलमोस्ट एट ग्रावंड लेवल गेटीचें काम जें आसा तें ग्रावंड लेवल आमी करूंक जाय आनी म्हणून उदक सगळें सोडिल्लें आसा उदकाचें कांय प्रॉब्लेम ना सद्याक आतां पावस पडटा तें एक जालें कॅनलाक उदक जें आसा पळय न्ही हें उदक सद्या जरी नासलें आमी पायपलायनी दिवंक शकतात काम मागीर जुलय मेरेन जातलें सर सगळें काम मोस्टली अशें तशें 1 2 3 दीस मातशें म्हायती जाय मागीर आमी टार्गेट दवरून हें करता की 30 जुलयचें काम सोंपपाक जाय